Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिठी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, प्रिस्काक आनी आकिलाक हांवें विचारलां म्हूण सांगात. जेजू क्रिस्ताच्या वावराक तांणी म्हजे बराबर खांद मारला. म्हजो जीव वाटावंक त्यो प्राण दिवंक फाटीं सोरल्यो नात. देखून हांवूच न्हय पूण विदेशांच्यो सोमेस्त पवित्र सोबा तांच्या उपकारांत आसात. तांच्या घरांत एकटवता ते पवित्र सोबेकूय म्हजो सलाम. एपेनेंत म्हज्या मोगाच्या इश्टाक हांवें विचारलां म्हूण सांगात. आजियेन क्रिस्ताक दिलोलें प्रथम फळ तो. मारयेक म्हजे नोमान घोमोयात. ती तुमचे मदें खूब वावुरल्या. म्हज्या सोयऱ्यांक आनी बोंदकुणींतल्या भागिल्यांक, आंद्रोनिकाक आनी जुनियसाक म्हजें नोमान. धर्म परगोटणाऱ्या मदें नांव वसते आनी म्हजे आदीं क्रिस्ताचे पाटलावदार ते. आम्प्लियाताक नोमान. सोम्या सोवे तो म्हजो चड मोगाचो इश्ट. क्रिस्ताच्या वावरांत आमचो आदारी जालोल्या उर्बनाक आनी स्ताकीस म्हज्या इश्टाक नोमान. एकामेकाक पवित्र उमो दिवन नोमान करात. क्रिस्ताच्यो सगळ्यो पवित्र सोबा तुमकां नोमान करतात. हांव तेल्सियूस तुमकां सोम्याच्या नांवान नोमान करतां. हांवें ही चीट बरोवन काडल्या. म्हाका आपल्या घरांत घेतला तो आनी तांगेर जमता ती आख्खी पवित्र सोबा तुमकां नोमान करतात. इरास्तूस शाराचो भांडारी आनी आमचो भाव कुवार्तूस तुमकां नोमान करतात. हांवें तुमकां परगोटलां त्या जेजू क्रिस्ताच्या शुभ वर्तमाना प्रमाणें जियोंक जो तुमकां घोटाय दिवंक शकता त्या देवाक महिमा. जेजू अगणीत युगां काळांनी गुपीत दवरलेल्या पूण आतांच्या काळात परगोट जाल्ल्या गुटाची प्रकाशनी. ताची वळख आतां सगळ्या विदेशांक पावली आनी हे परी ती भावार्थान देवाक खालती जावंक पावतात. हेंच प्रवाद्यांनी आदी फुडें बरोवन दवरलां आनी हेंच सासणीक देवाचें निर्मण. अगणीत जाणवायेच्या एकल्याच देवाक जेजू क्रिस्ता वरवीं महिमा सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. देवा आमच्या राजा, सदांकाल आमी तुजें नांव वाखाणतल्यो. दिसान दीस तुका दिनवासता आनी थांबोनासतना तुज्या नांवाची स्तुती करता. सर्वेस्पोर कितलो थोर आनी ओंदिवंत. ताचे थोरायेचो ठाव घेवंक नजो. जबाब. देवा आमच्या राजा, सदांकाल आमी तुजें नांव वाखाणतल्यो. पिणका पिणकेक तुजीं कर्तुत्वां परगोट करता. तुज्या बळिश्ट कोरण्यांची खबर गाजयत वेता. तुजी किर्ती कितली गाजता, तुजी महिमा कितली फांगता. तुज्या ओचोऱ्यांची खबर सगळ्यांक परगोट जाल्या.
जबाब, देवा आमच्या राजा, सदांकाल आमी तुजें नांव वाखाणतल्यो. तुवें रोचलाय तें सगळें, तुका दिनवासूं सर्वेस्परा. तुजे भक्त तुजें वंदन करूं, तुजे राजवटेची मोहिमा गाजोवं आनी तुजी पदवी परगोट करूं. जबाब, देवा आमच्या राजा, सदांकाल आमी तुजें नांव वाखाणतल्यो. उद्गार. Soy Sorves Fora, soy Sorves Fora, soy. केदें व्हरतें उदारपण आमच्या सोम्या जेजूचें. आमी ग्रेस्त जावचे खातीर आपुणूच जालो दुर्बळ. Soy Sorves Fora, soy Sorves Fora, soy. लुका पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून अशें आपल्या शिसांक म्हणलें, भास्कोळपणान जोडिल्ले क्रेस्तकायेन तुमकां इश्ट जोडून घेयात. अशें तुमकां ती अंतरून वचत तेन्ना ते तुमकां सासणाच्या बिराडांनी स्वागत करून घेतले. जो सुपुल्ल्या वस्तूंनी खात्रेचो तो व्हडल्याय वस्तूंनी खात्रेचो, आनी जो सुपुल्ल्या वस्तूंनी खोटो तो व्हडल्याय वस्तूंनी खोटो. म्हणटच जर भास्कोळपणान जोडिल्ले क्रेस्तकायेन तुमच्यान खात्रेचें जावंक जालें ना, तर असोल खोरी क्रेस्तकाय तुमकां कोण पातयेतलो? जें तुमचें न्हय तातूंत जर पातयोंक नजो जालें, तर तुमचें खाशाचें तें तुमकां कोण दितलो? खंयच्या चाकरान दोगां धोनयांची बराबर चाकरी करूं नजो, कित्याक तो एकल्याक जोडतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वो एकल्याची पांग धरून रावतलो आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाची आनी ग्रेस्तकायेची चाकरी करूंक जायना. हें सगळें आयकून गिरेस्तकायेक लोबदोल्ले फारिजेव ताच्यो मस्कुऱ्यो करूंक लागले आनी ताणें तांकां सांगलें, मनशाचे नदरेक आपूण न्यायी म्हूण दाखयतले तुमीच ते, पूण देव तुमची काळजां बरो वळखता. तर मनीस उंच मोलाचें म्हूण लेखतात तें देवा मुखार कांटाळो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ. खंयच्याच चाकरान दोगां धोनयांची बरोबर चाकरी करूं नजो. लोक 16:13. नियाळाक आधार. भाग्यवंत सिप्रियान एक गिरेस्त मनीस आसलो. 50 वर्सांचे पिरायेर एका जाणट्या पाद्रीक भेटता आनी आपल्या जिवितांत बदलणी हाडटा. आपली गिरेस्तकाय विकून पाद्री जाता आनी उपरांत ताका बिस्प कसो विंचून काडटात. भियेनासतना आपलो भावार्थ परगोडटा आनी आपले पोरजेक हेंच करूंक उत्तेजन दिता आनी हाका लागून ताची गोमटी कातरून ताका मरण भोगचें पडटा. जेन्ना आमी देवाची चाकरी करता तेन्ना आमी देवाचें राज जोडूंक पावता. जेन्ना आमी गिरेस्तकायेची गुलाम जाता तेन्ना आमी आपलेपण आनी संवसारी गिरेस्तकाय आवंडेता. हो संदेश आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत मेळटा. जेजू
ह्या वापारींतल्यान धोनयांक आनी चाकराक देवाक आनी गिरेस्तकायेक चोर करता. भाग्यवंत पावलू तिमोथाक बरोवन म्हणटा, सगळ्या वायटांचें मूळ म्हळ्यार गिरेस्तकायेची आशा. आमकां गिरेस्तकाय गरजेची, पूण गिरेस्तकायेची आशा मात वायट. आयज गिरेस्तकायेक लागून भाव भयणां देस देसाचेर एकामेकाक वळखनात, एकामेकाचो जीव लेगीत काडटात. पदवी, जुलूमशाय, तुडवांनी आपूण दुसऱ्या परस व्हडलो म्हूण दाखोवंक संवसाराचेर राज चलोवंक वावुरतात. दयाळ बापा, संवसारी मोन नाकारून ओत्मीक गिरेस्तकायेचेर ओदीक लक्ष दवरूंक आमकां सगळ्यांक तुज्या मोगान भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.